युनियनाच्या वतीन आमी जे हांगा हंगर स्ट्रायक आज सुरू केल्लो आसा। गेले 18-19 दीस जाले आमी आझाद मैदानाचेर आमचो जे धरणे आसा आनी चेन हंगर स्ट्रायक आसा तो चालू केल्लो 27 तारखेच्यान। पयरूच आयतारा आमकां कलेक्टरान आमची मिटींग घेतली आनी आमकां सांगलें की फॉर द टायम बीइंग 19 डिसेंबराचो कार्यक्रम आसा आनी आमचे ऑनरेबल राष्ट्रपती आमच्या गोंयान येता, त्याच्या खातीर आमकां प्लीज आमकां रिक्वेस्ट केली की तुमी शिफ्ट करात आनी बार्देजान तुमकां शिफ्ट करचें पडटलें। म्हापसा तुमी एनी प्लेस यू सिलेक्ट आनी तुमी थंय तुमच्या धरणे टील 19 डिसेंबर तुमी कंटिन्यू तुमी करात थंय। हे आमकां कलेक्टरान रिक्वेस्ट केल्या उपरांत आमी आमचो जो कार्यक्रम आसा तो हांगा शिफ्ट केलो। पूण हांवें पयलींच डिक्लेअर केल्लें की मंगळारच्यान आमचो फास्ट टर्न टू डेथ हो जो आमचो उपोशणाचो जो आमचे नेक्स्ट आमचे लेवल आसा आमच्या आंदोलनाचे ते आमी स्टार्ट करतले। त्या प्रमाणे आयच्यान आमी फास्ट टर्न टू डेथ हे सत्र आमी उबारलेले आसा। पळयात आमचो डिमांड एकूच आसा सरकारा कडेन की हे जे आमचे लायफ गार्ड आसा त्या गोंयच्या सगळ्या बिचांचेर गेली 10 वर्सां जाली, कोणाक 12 वर्सां, थोडे 96च्यान सुद्दां काम करपी आमचे जे लायफ गार्ड आसा गोंयच्या सगळ्या बिचांचेर काम करता ते दृष्टी कंपनी ह्या प्रायवेट कंपनीच्या अंडर काम करताले आनी तांकां दृष्टी कंपनी कडल्यान जायतो हॅरेसमेंट जातालो। सादो तांचो पगार जो तांकां दिता 15,000 कोणाक 10,000 तो सुद्दां तांकां टायमार मेळनासलो, म्हणून तेंच्यांनी लास्ट ऑक्टोबरांतल्यान ते स्ट्रायकार गेले आनी तेच्या उपरांत आमी गेले 1 वर्स 1.5 वर्स जाले सरकारा कडेन आमचे उलोवप चालू आसा, पूण सरकार आमचे म्हणणे सारके जाय तशें आयकून घेना। एज एन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट त्या तरेन हांव तांकां पूर्ण साथ दिता। हो सरकार जो म्हणटा आमी 50,000 नोकरी दितली, 10,000 नोकरी दितली, तांकां हे 200-300 जे कामगार आसात, जे लायफ गार्ड आहा, जे खरे गरज खरे लोकांचो जीव वाचोवपी आनी खरेच आयज टुरिजम स्टेट जर म्हणटा जाल्यार तेंची आयज डॉक्टर जशे सेव करतात तशी आयज ते लोकांची सेव करता, तांकां आयज खंय तरी पर्मनंट करपाची गरज आसा। जॉब म्हणटा ते फक्त इलेक्शनाच्या टायमारूच येता। तुमकां खबर आसतलें की प्रमोद सावंतान 10,000 जॉब दिता म्हणून सांगलें, अजून पर्यंत खंयचो जॉब येवंक ना। तितूंतल्या तितून म्हाका दिसता हे जे एक्सपिरियन्स अशें न्हू की तेंची आनी स्क्रुटिनी करपाची गरज ना, ऑलरेडी रेडी आसात ते, तांकां तुमी त्या हेचेर दिवपाची गरज आहा। आनी म्हाका कळना की ही मिडल जी डिस्ट्री आनी कोण कोण सगळे एका कॉर्पोरेशनान हे मिडल कंपनी आसता ती कित्याक घेवपाक जाय काय? स्ट्रायक जालो हे कंपनी कडल्यान आमकां त्रास जाता म्हणून हे सरकाराक आमी जागे करपा लागून 3दा तेंच्या फुड्यान सरकारा फुड्यान येयले की आमचेर मातशे तरी विचार करा, ही कंपनीक धांवडून घाला आनी आमचेर हॅरेसमेंट जाता ते बंद करा आनी आमकां तुमच्या अंडर तुमी सांबाळात म्हणून जे तुमच्या अंडर गव्हर्मेंटा अंडर कितें तरी GTDC करा, हे कॉर्पोरेशन करा, एक आमचे होमगार्ड आहात तशें एक हे करा, नाल्यार युनियन म्हणून आमच्या कडेन एक दिया म्हणून सरकारा कडेन मागले म्हणून आमी आतां 27 तारखेच्यान सारखे दट एक टायमार खाताले, एक अशें राती कडेन सकाळी दनपारचे खाल्ले, रातभर उपाशी, परत रातचे केन्ना खाल्ले सकाळचे दनपारचे उपाशी, अशें करून आमी 27 तारखेच्यान आतां आयज मेरेन सरकार आमकां तळमळयला आनी आमी आझाद मैदानाचेर बसलेले। आमकां आझाद तो राष्ट्रपती येता म्हणून ताका सांगलेलें आमी तेच्या पयलीं आमचो सुटावो आमचो प्रश्न सोडयात म्हणून ते तेंच्यांनी आयकनासतना आमकां तेंच्यांनी थंयसून उखलून हाडून आमकां हांगा बसयले। पूण हेचेर सरकार अजूनय विचार करिना। हांव सरकारा कडेन एकूच मागता मातशे तरी अजून जागे जाय।